तुम केटीसी को सोडपाक केटीसी को किती तू बस दुरपा बस किती उत्तराखंड वचपा उत्तराखंड गावत्या UK वचपाक तेन उत्तराखंड शट आयज आमी UK वयताय हांव आनी कुकुटी आनी मामा आनी पापा आनी सेन आनी हय किगू म्हणटूसकला गेला सो ही सगळी म्हाका पावपा येता आतां हिंगा सकाळची 6:45 जाले आमकां केटीसी कडेन बस आहा आतां आमी केटीसी बसीक सयत मोपा वयतली आनी मोपा टू गॅटविक लंडन थँक्यू पावपाक ओके बाडे बाय 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 तेच जालं त्यांनी भाड्या 500 रुपये लागला 2000 वेटिंग ते एक्स्ट्रा नहीं आना कैसे उबालती हैं सुट कैसे उबालती हैं बाबा कोई देखा हस सारी तुका मैं लंडनचं किती ऑर्डर आहे आय त्या मार्क सांगितला आठव दे का किती मार्क आठवतं? सांगितला मग आठव दे का ते तू वखत मग येंगे ना S24 अल्ट्रा घेणे झाले अरे ती सांगितला ती मोबाईल शॉप मध्ये चल बाय सी यू सून चल सी यू लव यू लव यू आय मिस यू दिस चलो बाय चल आम्ही दोघांनी मोपा एअरपोर्टार पावले आनी आमी रावताय आमगे लगेज चेक इन करपाक आनी मागीर आमी ट्रेना बसतली तू एक्साइटेड आहात ते ऑलरेडी चली हां हांवूय चलयलां ओके इंडिगो चली कोण हेर इंडिगो सकाळ कितें जावं प्लेन चल मुगो इंडिगो सो या आय एक्सायटेड एश नो बट हॅपी हा मग मुगे ऑडियन्सूय चोवपाक मेळटो लायक वर्च्युअल ऑडियन्स जो म्हाका जसो सपोर्ट करता तांकां चोवपाक मेळटो सो आतां आमी प्लेना बसतली आनी मागीर 10 वरां आमकां फ्लायट हांव रे आतां वयतली आफ्टर ऑल द हेसल इनकी तू पार्टी चेक इन करतली कैसो कितें? सांग काढणं कित्याक एंग रिमोट कितें जालें रिमोट हातले काळे बटन मग करून जेवण जातकच तें आमकां च्या वाडली शाये नांवान ईक पिवयताय की तूं कोडये तेरपाची उदक घालना आमी आनी थोडे केल्या ही बॉटल काबार केली आमी उदक तेरपाची थोडी ते सामक्यो यार थोडे जाल्यार लिपला अक्का केसरली आता दूध दिसत अशें एकठांय जाल्यार मुगो फ्लायटा एअर इंडियाको च्या घेना काय लायक ती जाल्यार बिगर घेना काय ड्रिंक घे दुधाच्या घेना ना सॉरी काडे घेना काडे च्या बिलकुल घेना काय आमकां आतां वेलकम केलाय विथ दीस रोजीस सो क्यूट आणि मार्क्स दिले नाही मार्क्स जाल्यार बिलकुल दिना कितें जालें ना तुवें खालो केल ना हॅलो केलो हांव धाकटे म्हणटे म्हाका दिवपाक लागलो ओके फ्लावर कितें कितें दाखय तो सोदताना एक कल्चरल शॉकेस लागलो म्हाका तो म्हळ्यार एक ट्रॉली काड जाल्यार 1 पावंड घालपाचो म्हाका खबर आसा ना हांव ट्रॉली ओडीत थिंगा थंय पावंड घायलो आहा तो गायना जाल्यार तुका ट्रॉली येना तो घालपाचो ट्रॉली काडपाची कन्फ्युजन अशें पयलींच बट मागीर जालें गायलें फायनली वी रीच आमगेले तियात्राचे ऑर्गनायजर्स मॅथ्यू आरावजो आनी सेवियर तेगेली टीम आमकां इचोय व्हरपा येयल्ली एअरपोर्टार वेलकम कोन्न बुके दीन आमी बरें कोन्न ग्रीट केली एअरपोर्टा भायर सरली आनी एअरपोर्टा भायर सरोन पासून बरी थंडाय आहा AC वेदर अशें ACचे कितें 18 डिग्रीज आहा तेश 18 डिग्रीज इन टेम्परेचर आहा आनी बरी AC हाडल्या भशेन फील जाता भायर येयले उपरांत सो या सगळे आर्टिस्टां व्हरपा जायत कार आहल्यो आमी 6 जाणां हे कारीन येयलाय मर्सिडीज गॅटविक सोयत स्लाव आमी गाडयेन गेली वॉज सनसेट अरावंड 9 o'clock or 9:30 दॅट्स हॉलिडे इन आमी टीम ग्रॅन्डमा फूल UK टूर ह्या हॉटेलार रावताली
जॉयफन, जेम्स अंकल आनी ब्रावल बाब आमकां मेळपा येयले आमी भितर सत्तनाच. 2 सुटकेस गोंयच्यो हेंगेल्यो नुगडे आनी गोंय सर एपाटी कितें हाडा नुगडे एपाटी गोंय सर कितें हाडा एपाटी बोरकूय हाड्या आम काय सांगलो ना हाड म्हण काय सर तुका लायक न्हू रसाळ जालोलो लास्ट टायम एपाटी बोरकाय वयताय सगळे शॉप बंद जावन राव तुमगे भायल्यान एसी हा भितो करमी कित्याक केसो गे तुमगेले ही अशी गाडी. प्रिया आनी प्रेस्टन आमी मेळपा येयली आनी आमी दोगांयकूय तेमी मॅकडॉनल्ड्सा वयले आनी थंय प्रियान ऑर्डर केलें आनी हें मॅकडॉनल्ड्स लावचें आनी दॅट्स द बर्गर. हांगे बर्गर एशें कोन्न कित्याक गो आमगे गोंय असो कित्याक मेळना गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्लाव. आयज आमगेलो डे 2 आनी आयज आमकां शो ना फाल शो हा वेम्बली 5थार आयज आमकां शो ना. आतां आमी उठलाय बेगीन आनी च्या पिवपा वयताय. हिंगा बेस्ट म्हणटा हिंगा उजवाड सारको बेगीन जाता 4 बीन उजवाड जाता सो लायक रात धाकटी अशी रात म्हूण कळना हांव न्हिदोलें तेदोनाय उजवाड जायचो आनी उठोल तेन्नाय उजवाडू आहाय असो सो या. आनी हो आमगे रूम हॉटेल रूम आमी रावताय स्लाव रावताय आनी कालचे थोड्यो व्हडल्यो खबरो आहाय म्हाका सांगपा जायो. काल हांव न्हिदोंक गेलें टायर्ड जायन आनी मातशें वक्तान विडियो कडे हो आयचो आमगेलो इंग्लीश ब्रेकफास्ट. हॉलिडे येयना आमकां सदां बुफे ब्रेकफास्ट आसतालो सो तुज्यान कितें खावपा जाता. कितें तूं कितें केलें तें अच्छा नो फ्रूट सगळे हेंच खावपा तूं हिंगेला होय ना पयलं खायला ऑमलेट खायल्या अरे कोडे ना सॉरी काल रातीको न्हू हय एक्चुली गोंयच्या रातीकोडे गोंयच्या रातीको 12 एश पावले आमी हिंगा 6:30 कितें जाल्ली मागीर थिंग कोता बिता म्हळ्यार सगळें ओगोच जालें म्हणजे इमिग्रेशना टायम मागीर भायल्यान फोटो काडटाय मागीर थिंग ओगोच जालें मागीर हिंगा आमी 9:30 एश पावलीं बट उजवाड आहलो सनसेट जावंकू ना 9:30 10 बसून भरपूर उजवाड आहलो आनी मागीर पावले उपरांत आमगे प्लेस बी बरी आमकां लायक जाली म्हणजे अशें कोन्न बरें करून आमगे दवरला आमकां ऑर्गनायझरांनी बरी प्लेस दिला आमकां आनी बरें जेवण बी घेवन येयल्लीं आमकां जेवपाक खावपा बीन जायतें हाडलें. एक हांव इन्सिडंट सांगपा इसरोलें आनी तो एक्चुली म्हाका लास्ट टायम जालोलो लास्ट टायम हांव भोंवपाक गेलें तेदो जालो बट तो एक बरो फनी इन्सिडंट असो तो म्हाका तो शेअर करपा जाय आहलो. प्लेना न्हू फ्लायटा म्हाका कुकुटीन तेम सांगलोलें ओके फ्लायटान तेम सांगलोलें लायक तूं वॉशरुमा वचनाका आनी फर्स्ट टायम वयता जाल्यार तूं वचनाक म्हूण कित्याक वॉशरुमा फ्लॅश कोत जाल्यार गस्स करून आवाज येता आनी तो तुका भिरांती दिसता आनी काळीच तुगे भायर येतो म्हूण कळ्ळें तुका न्हू आनी म्हाका दिसलें ओके तेश को कितें आहा अशें म्हूण कळ्ळें बट हांव वचलो ना वॉशरुमा आख्खी फ्लायट हांव तेशें रावलें वचोना बट एक टायम येयलो सारको वॉशरुमा वचोंकूच जाय अशें करून दिसो लागलें सो हांव जायना अशें करून सो हांव गेलें वॉशरुमा आनी म्हजें काम जालें आनी हांवें कितें चिंतिलें हेम कितें सांगिल्लें म्हाका की फ्लॅश मारल्यार घस करून आवाज येता न्हू हांवें मातशें स्मार्ट ब्रेन उजार केली ओके आनी हांवें कितें चिंतिलें हें म्हाका सांगिल्लें वॉशरुमाक गेल्यार फ्लॅश मारल्यार आवाज येतलो सो हांवें कितें चिंतिलें हांव फ्लॅश मारपाना सोमतें भायर वयतलें नेक्स्ट मनीस येता ताका फ्लॅश मान दी म्हूण आनी हांवें चिंतून आमगे सगळें रेडी करून हांव उठलें आनी देर ओपन करपा टायमारूच लायक हीड काडू हांवें घस्स कोन्न केसो आवाज येयलो मुगे काडीच सारकें गोड्याक येन पोत्तून भितर गेलें अशें को जालें म्हाका इतुलो सारको भिरांकूळ जावन तेंगे फ्लॅश मसता लायक तुगे लॅचाचे सयत हें आसा तें कनेक्टेड आसा तें हांव एक्चुली तेक फूल करपा वयतालें बट इन ऑपोजीट जालें आनी हांव फूल जालें कोण गेला न्हू तेक खबर आसतली की कोण आसा तो आवाज हिंगा एक बरें अशें डिफरंट अशें गोंयचें कुचें हिंगा कवर आसा चोय एका बॉटलेकूच जॉयंट आसता चोय लायक तें भायर वचना हो आमगेलो हॉटेल रूम 40 जाणां दाखयला तें
पापा पापा दाखवला आहे माहित दाखवा काढलं दाखवेल ना म्हणजे फोन This is us. This is the view from our room. So peaceful. Look at the clouds. It's बरें जाता आनी शांत. Very nice place. आनी आमगे बायल्यान हॉटेल बायल्यांचो तेश कोन दिसतालें आम कोणा रावतालीं आनी आम आतां थंय वचपा आहाय क्लॅरिटा आम करपा येयला आतां आम वयताय विन्स वयताय आम दोगांनी न्हेसोन भायर सरलाय आनी जॅकेट बिकेट घेयल ना आनी वार माता आम रावता ते प्लेसीची ई चर्च सेंट पिटर चलोन वचोन आम बस स्टॉपार गेली आनी आम बस घेयला आतां येते कितें म्हणटे ही क्लॅरिटा तेंगे इकोच न्ही आनी हें कितें लायब्ररी ही लायब्ररी आनी हें मॉक्सी हॉटेल हें तेंगे स्टेशन ट्रेन स्टेशनाचे सयत आमी विंझर आनी एटन वचपाची टिकेट्स घेयल्यो स्लाव सयत आमी विंझर वचपा भायर सरलीं ते ट्रेनीचेर बसोन आनी आमी ऑलमोस्ट पावपा येयलीं ते प्लेसीचेर थिंग चोय बारीक चोयल्यार दिसती पडटा विंझर कॅसल दिसती पडटा एंड दीस इज द व्यू ऑल कार्स आर बींग पार्क्ड आनी हें तेंगेलें शॉपिंग एरिया विंझर स्टेशना भायल्यान न्हू हा एंड दॅट्स विंझर कॅसल So beautiful and so big. What a lovely creation. सोगली डक किंग होन कोता these are owned by the king. हिंगाक मेलें वो कितें जालें जाल्यार पासून ते किंगा गेले आनी कोणाच्यान गारोवपा जायनाय लायक आपणा व्हरों जायनाय हेंका घातलेलें तितून मागीर ते फायन कोताय ऑल द स्वन्स आसताय चोय ती सोगलीं डाक आसताय न्हू सोगलीं किंग ओन कोता सोगलीं लायक फूल लंडना जो काटे आती म्हाका भिरांचोन को म्हाका घातवाली ती म्हण घातवाताय गो ती आवय घातवाताय ना मोठा आयज डे 2 सो आयज आमी प्रॅक्टीस आसना सो आमी आयज हिंगा विंझर आनी एटन विंझर आनी एटन रिवर सायड येयले आनी हिंगा सोगलीं स्वॉन्स आहाय आनी डक्स आहाय आनी इतली बोर दिसता ही प्लेस बरी दिसता सामकी सिरेन आनी ओगी अशी बट तुका दिसतलें थिंगा ओत आहा म्हूण सारकी गरमी जात काय म्हूण डक म्हणो कोणा डाक हिंग म्हणटा तूं गरमी जाता काय म्हूण हाटलें तूं ओत दिसत म्हूण लायक ओत आहा ओताको तुका बरें गरम यें दिसता बट वार मातसो तें सोल्ली तोंडवाट माता सारकें एसी वारेश माता सारकें एसी कोंदा रावलो काय वार कितें झूम को माना तेश को माता बट प्लेस जाल्यार बरी आहा म्हाका लायक जाल्यार द लंडन वीच आय वॉन्टेड टू सी इज दीस तरी उरला आमकां आतां लॉंग वॉक वयता मुगो आमी लॉंग वॉक वचपाचें चोवपाक आनी थिंग स्वॉन्स बी कितू बरें मेळ्ळें आमकां चड बरें मेळ्ळें ओके हिंगा एक फन फॅक्ट आतां आयकलां एक बर्ड हिंगा मिसींग आहा खंय म्हणजे एक बर्ड आसना खंय तें खूंय आसना एकूच पाट चोयली क्लॅरिटान आनी एकूच चोयला एकूच पाट चोयली आनी तो केन्ना दिसती पडना खंय व्हेरी रेअर कावळो हिंग केन्ना दिसती पडना खंय कित्याक कावळ्या हिंगा पळय नाही कमेंट सेक्शनान ओ कित्या गोऱ्या मनशाक काडे लागलाय दॅट वॉज अ जोक बट जस्ट
Look at this place, so peaceful. I'm missing this. I'm missing my loved ones as well. ही धाकटीशी फेरी तेंगेली अँड ही स्ट्रीट्स आतां आमी लॉंग वॉक वयताय लायक मेन कॅसल एंट्रन्स आहा तेशी अँड दॅट्स दी कॅसल लायक आमी लॉंग वॉक न्हू गो कितू व्हडलें आहा गो 2 hours अशी ओके आणि त्याच एक्झॅक्ट ऑपोजीट हें आहा वयता आसतना आमकां डबल डेकर बस मेळ्ळी आनी आमी वयर बसली ही बस लेन आमचो ट्रॅफीक सगली ते सायडी बस लेनीचे कोणाच्यान येवपा जायना आनी येते बरेंशें गार्डन स्लाव हें वेरी नायस प्लेस फायनली आतां आमी पावली आमगे हॉटेला कडेन हें हॉटेल तितून चलोन चलोन येयलें चल थँक्यू आं थँक्यू वेरी मच थँक्यू फूड घेता चल सी आतां रुमा पावली हाव वॉज द विंझर ट्रीप डू यू लायक इट विंझर चड बरें हा पॅलेस बी थिंग बरी आहा आनी थिंगा वोसोन लंडन आहा एश दिसली कित्याक थिंग भरपूर इंग्लीश लोक आहाय आनी भायले लोक आहाय आनी भरपूर गोरे लोक आहाय गोंयकार म्हणटा कोण दिसती पडले बट आहाय सो भायल्या गांवां येशिल्लें दिसली आनी प्लेस बी बरी आहा हांव तुमकां विडियो दाखयलाय सो तुमकां खबर आहा चल आतां नेक्स्ट आनी खूंय खूंय वयताय आमगे विंडोंतल्यान सयत कायट दिसती पडटालो कोण मेळपा येयलाय ती कितें घेवन येयला गो तूं तुमी सांबाळटा आनी जतिया सो काल रात आमी येयली हिंगसर विंडसर सयत आनी मागीर हुकुटी बेगीन न्हिदोंक गेलें काल आनी हांव मागीर जेयलें आनी हांवूय बी बेगीन न्हिदोलें लायक हिंगा 11:30 एश न्हिदोलें आमी आनी आयज बेगीन उठोलें हिंग रोकडो उजवाड जाता हिंगा एश कोन्न एशें मून न्हू हिंगा एश कोन्न म्हुटें आसना बाबा 6 म्हयन तूं यो 6 म्हयन हांव येता कित्याक समरा हिंगा काडूंक जायना आनी विंटरा हिंगा उजवाडू जायना खंय बेगीन विंटरा बेगीन काडूंक जाता आनी हिंग समरा उजवाड काबारू जायना लायक रातिको 10 लायक रातिको 9 पासून एश कोन्न 6:30 5:30 6:30 एश कोन्न जालें दिसताय आनी हिंगा हांव तेंका न्हू एश कोन्न गोंयचो हें कोणा एशें आतां हिंगसर हिंगा आवय उजवाड आहा ओके गोंय फोन मारी एश कोन्न आतां चोयल्यार गोंय भरपूर टायम जालो आसता लायक 1 o'clock 2 o'clock क्रॉस जालो आसता देपार जालें थिंगा ओय आतां बरो उजवाड आहा सकाळींचो बट थिंग आफ्टरनून जाला ऑलमोस्ट अर्दो दीस काबार जालो आतां आमगे हिंगा आख्खो उजवाड आसतलो म्हळ्यार आमी तेंका फोन मारताय म्हळ्यार तेंगे थिंग भरपूर काडूंक जाता म्हणजे गोंयक भरपूर काडूंक जाता सो आतां आमी ब्रेकफास्टा वचून येयलें आज ब्रेकफास्ट बरो आहलो आनी उदो पी ब्रेकफास्टा वचून येयलें आतां आमकां शो आहा वेम्बली सो आयज आमी शोआ वयतली ऑर्गनायजर्स आमकां व्हरपा येतोले सो आमकडे गाडयेन शोआ वयतली वेम्बली शो आहा आमकां आमगे सावथ हॉल ऑलरेडी फूल जाला सो आमकां सावथ हॉल आनी एक शो गायला संडे सकाळींचो थिंग ऑलरेडी दोनूय शो हावसफूल जाले सावथ हॉल 2 शो आहले 2 o'clock आनी 6 o'clock दोनूय शो हावसफूल जाले सो आतां सावथ हॉल तेमी मॉर्निंग शो गायला संडे मॉर्निंग सो आतां आमी वेम्बली पावली आमगे हॉला कडेन तियात्रा कडेन सॅडबरी स्कूल सो आतां आमी फायनली घराको पावोन न्हांवोन जेयली आनी ऑलमोस्ट सगलीं न्हिदोंक गेलीं कुकुटी बी न्हिदोलें आतां हांवूय न्हिदों वयतलें बट आयचो एक्सपिरियन्स बरो आहलो I was overwhelmed with the love my subscribers or my audience have given me. तुमगे स्पेशल टायम काण येयलो म्हूण तियात्रा आयज फॅमिली शो एकदम बरो गेलो हावसफूल आहलोलो सांगलो ते भाशेन
फकत पावस येतालो ताका लागून मातशें लेट स्टार्ट करपाक पडलो कित्याक पावसान सगल्या आड्यान धरून एक वेरी हेवी रेन काल आनी पयर बरें आमी येयलें थंयसर बरी सनी सनी आनी बरो वेदर आहलो बट आयज मातशें पावस सो सगळें मातशें ऑडियन्सा येवपाक वचपाक त्रास जावपाक लागले कित्याक पावस चड पडटालो बट फायनली सगळें बरे भाशेन जालें आनी गारिनी हाल्या आमकां 2 शो आहाय सावथ हॉल सो आय एम ऑल्सो एक्सायटेड फॉर टुमोरो सावथ हॉल See you in the next vlog.